नमस्कार. द पॉवर इन यूथ कार्यक्रम पळयत आसूचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. आजी आम्ही ह्या कार्यक्रमांतू आमगेले हांगा मंगळूरचे विजयेंद्र शणै म्हळान आमगेलोट्टू एक भासाभास करताची. विजयेंद्र शणै हांगेले एक किरू परिचय दिवका म्हळ्यार हांव ऑलरेडी सांगून आसला हांणी मंगळूरचेची NMAMIT निट्टेंतू बायोटेक्नॉलॉजींतू हांणी इंजिनियरिंग कोरनू आतां प्रस्तुत नोवो नॉर्डिस्क डेन्मार्कांतू ट्रायल मॅनेजर जावन काम करता आसाची. हाजे ओट्टूची हांणी सायमल्टेनियस जावन मँगलोर बाजार म्हळ्यार एक वेंचराचे फाउंडर जावन आसाची. आयचे ह्या कार्यक्रमाक हांव विजयेंद्र शणै तुमकां स्वागत करता. धन्यवाद. थँक यू. नमस्कार पुरो जनांक. सो आमी आतां आमगेले भासाभास हांगा शूर करूया. सुरवेक हांव तुमकां तुमगेले एक डेन्मार्कांतू नोवो नॉर्डिस्कांत तुमी काम करून आसाची. सो ताजी एक झलक आमगेले वीक्षकांक तुमी दिवका म्हणून सांगून अशी. वय हांव तुमी सांगला म्हणकेची डेन्मार्कांतू नोवो नॉर्डिस्क म्हणलेले कंपनींतू काम करता. सो नोवो नॉर्डिस्क म्हणलेले तवळे जनान पुरा जनाक नोवार्टिस आयकून गोत्ता. बट नोवो नॉर्डिस्क म्हणलेले थोडेची थंड जावन आयकनीची जन. सो नोवो नॉर्डिस्क कसं करता म्हळ्यार डायबिटीज पुरा आसना. सो ताका इन्सुलिन पेन इंजेक्शन्स तसल पुरा मॅन्युफॅक्चर करची एक कंपनी त्या. सो द फाउंडर हाजे डिस्कवरी केलेले जन आसा ना इन्सुलिनाचे. सो त्या डिस्कवरी केलेले आमगेल फाउंडरान नोवो नॉर्डिस्काचे. सो आमगेल कंपनी इज समवेअर अराउंड 100 years old now. And I work in that company as a trial manager. And in the past 2 years कोरोना निमित्त जनाक क्लिनिकल ट्रायल्स म्हळ्यार कसं नाही म्हणून कळलेलं आसा. सो हांव त्या क्लिनिकल ट्रायल्स मॅनेज करचे. ग्लोबली आमकां एक ट्रायल जत्त म्हणटना आमी त्या ट्रायल विंगड कंट्रीसांत करताची. सो त्या पुरा डेटा आमी कलेक्ट करचे. सो बेसिकली आमी कसं करता म्हळ्यार ॲज अ ट्रायल मॅनेजर हांव विंगड कंट्रीसांतू क्लिनिकल ट्रायल दत्ता आसतना तांगेलो तो मेळ न्हू तांणी पुरा आमकां कशी जावका क्लिनिकल ट्रायल ताजे प्रकार करची तशी पळोवन घेवचें एक मेगेल काम तशी. सो अराउंड 10 years तकून हांव आतां काम करतास नोवो नॉर्डिस्कांत. 5 years बँगलोरांत काम केलें. मागीर इंटरनल जॉब मुवमेंट घेवन डेन्मार्काक पावलो. आतां आय हॅव कंप्लिटेड 4.5 years जालें मेगेल थंय वचून. ओके. येस. दॅट्स नायस. सो आतां तुमी 10 वर्स दुखून नोवो नॉर्डिस्कांत काम करून आशिल्लो आसा. सो तुमकां पूड दुखूनची एक तुमगेलेच एक स्टार्टअप आसूं काय म्हळ्यार आश आशिल्ली की म्हळ्यार एक वाय दीस वेंचर म्हळ्यार एक म्हाका निमगुया म्हणून दिसता. वय. सो येस कसं जालें म्हळ्यार सिन्स हांव एक सांत कोनू मेगेले फ्रेंड सर्कलांतू कितले जनां नम्मा पुरा बिझनेसांत आसाची. तांकां तांगेलेच एक फॅमिली बिझनेस आसा. कळ्ळ्या म्हणके मंगळूरांत ऑलमोस्ट बंद चमकल म्हण जाल्यार आतां तितली ना. बट हायेस्ट जन आमची गेलेले व्यार आसची थंय. सो आनी मेगेल अन्नाले आशिल्ले अन्नान ट्राय केलें बट अन्नाक तेदना तातूंत सक्सेस मेळ्ळी. सो मेगेल आज्जनी वार कोर नाशिल्लींची बंदरांतू ग्रॅज्युअली आमकां तें फ्लो जायनी आमकां. सो आमगेल जिन्सांत आसता बट इट वॉज ड्रायव्हिंग इन मी. बट तेदना फंड्स ना आशिल्ले. सो फंड्स ना आशिल्ले निमित्त कसं करूं वचनीची इंजिनियरिंग जाल्ली कोडले. सो कसं लेखलें म्हळ्यार काम कोरया. काम कोरून ग्रॅज्युअली थोडे दुड्ड जाले मागीर बिझनेस स्टार्ट कोरया. त्या बिझनेस स्टार्ट जावन एक जनाक कोळ न्हू थोडे फ्लो येता म्हणटना हांगा म्हाका आयिल्लो म्हण जाल्यार मागीर त्या एक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी प्रोग्रेस करूंक. सो त्या एक इंटेन्शनार स्टार्ट केलेलो हांव. ओके. सो आतां तुमी सांगतना म्हाका तुमगेले मंगळूर बाजाराचे मागशेसूची एक काणी आयकुया म्हणून दिसता. सो कशी स्टार्ट केली तुमी कंपनी? 2013 आमी बँगलोरांतू पुरा जन इंजिनियरिंग जावन काम मेळ्ळें आमकां बँगलोरांतू. सो काम मेळटना आमकां थंय बँगलोरांतू मँगलोर स्टोर्स मेळ्ळेले आसा. बट कितली दूर विजयनगरांतू जयनगरांतू आमी पुढे आशिल्लींची मारथळ्ळी इलेक्ट्रॉनिक सिटी तेकड पुरा तेदना हें ना आशिल्लें कसलें मँगलोर स्टोर्स म्हूण ना आशिल्ले. आतां आयला पुरा कडेन इन द स्पॅन ऑफ 10 years नाव आयला. तेदन ना आशिल्लें. सो आमी कसं लेखलें म्हळ्यार त्या टायमार मेगेल हांव बायोटेक्नॉलॉजिस्ट मेगेल आमी 5 जन रुमांत आशिल्लींची. 2 जन बायोटेक्नॉलॉजिस्ट मागीर 3 जन कसं जालें म्हळ्यार तांणी हें सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स. सो तांणी पुरा वेब डेव्हलपमेंट तांत पुरा काम करता आशिल्लींची. सो तांकां म्हणलें हांवें तुमी म्हाका एक हेल्प कराची एक वेबसायट बिल्ड करूंक. आमी स्टॉक हाडून दवरया कसन वता तें विकून घालया म्हणून. तांणी
खंयचे एक म्हाका हेल्प करू येनीची सो मागीर तशीच हांव तें डोमेन म्हळ्यार एक डोमेन म्हळ्यार आतां mangalore.bazaar.com तें डोमेन बूक करून दवरला हांवें तें बूक करून दवरून तशीच आशिल्लें म्हगेल्याक हांव कसलें एक तें विकूंक वचनी तें रिन्यू करता आयला हांव एवरी इयर पयलीं कोरोना वेळार सडन जावन पूरा जन ऑनलायनाक देंवत आशिल्लींची सो हांव लेकलें दुड्ड करूंक मस्त एक लायक चान्स म्हूण लेकलें हांवें बट देन ऑल ऑफ अ सडन दुड्ड करचे खातीर आमी बिझनेस केले म्हण जाल्यार ताका एक लॉंगिटिविटी ना सो बैसलो थंड जावन अँड एक लॉकडावन जाल्लें सो मागीर ग्रॅज्युअली आमी समजता म्हूण फिलींग आयलें जनाक तेद भितर सेकंड लॉकडावन आयलें सो त्या सेकंड लॉकडावन जातना ट्रिगर जालें इता म्हळ्यार आमगेले फॅमिलीन तूं म्हळ्यार फार रिलेटिव्स उलयतना वारणारे तांकां म्हळ्यार एकले डिस्ट्रिब्युटर्स मागीर म्हगेले एकलो आय सी हिम एज अ आयडल आयकून आसताचे मंगळूरचे जन संतोष कामत म्हणून ही इज लायक तांणी म्हळ्यार हांव बिझनेसमॅन जालो टू एक 2 months हांव वेकेशनार इंडिया आयलें तवळी तांगेले पुरा उलयता आसतना म्हाका तांणी कसं फेस करता आसची म्हूण कळलें बाय देन आमी स्टार्ट करून जाल्ला तांगेल्या निमगीत आसतना पूरा जन सेकंड लॉकडावनार निदलींची वार पुरा थंड जालें तांकां सो ताजे निमित्त हांव कसं लेखलें म्हळ्यार ओके फायन हें एक मोमेंट ओके इफ नॉट फॉर मेकिंग मनी लेट अस बी वन ऑफ द गुड सर्वीस प्रोवायडर्स बिकॉज वेन यू गिव गुड सर्वीस पीपल ऑटोमॅटिकली कम स्पेशली आमचे गेल्यार तुका कशें म्हळ्यार तांकां दुड्ड दिवचे चड एक 2 रुपये चड गेल्ल्यार वाडना तांकां बट तांकां तें क्वॉलिटी मेळटवा तांकां जनाल एक लायक रेस्पॉन्स मेळटवा तांणी येताची आमी पळयला कितलेकी जाणां आमकां एक दिनसी अंगडी आमकां एक पटी लागली म्हूण जाल्यार मागीर आमकां थंय तुकूनच खावचें पिवचें पुरो थंय तुकून येवका नातल्यार ना आमकां समाधान ना तशी सो तेदन आमी स्टार्ट केलें मँगलोर बाजार सो त्या टायमार आमी स्टार्ट करतना कशें केलें म्हळ्यार बंद रावन वचून पुरो अंगडीचे उरलो न्हू आतां आमगेले जनान BVK तांदूळ आमी हायेस्ट खावचे HKS तांणी विकताची मागीर PMG म्हूण आसा तांणी आनंद मागीर आमगेलेची ते कडेन राधिका म्हूण आसाची तांणी हें कसन स्पायसस आनी विकताचे सो आमी कशें केलें म्हळ्यार आमी पुरा बिझनेस आसा वट मेळ्ळींची फर्स्ट तांगेले उलयलींची तांणी पुरा आमकां म्हणलें आमी दितात तुमकां म्हणून सो तेदन म्हाका कसं जालें म्हळ्यार आमचे गेले पुरा जनान खावचे सोर्स आमचे गेल्या थ्रू वचचेची सो आमी लेकले आमगेलेची एक कसं सांगताची इंग्लिशांत इकोसिस्टम म्हूण सांगताची आमगेलेची एक बिझनेस इकोसिस्टम क्रिएट केली म्हूण जाल्यार सो मागीर म्हाकशें पळोवचें ना तशी सो दॅट इज हाव मँगलोर बाजार म्हूण एक एक्झिस्टन्स आयलें सो इट इज कॉन्सेप्ट कसं म्हळ्यार हाजी फूल कॉन्सेप्ट कशें म्हळ्यार पुरा बिझनेस आसा आमगे लोकल बिझनेस आसा तुका प्रोक्योरमेंट जावचें लोकल आमी विकचे लोकल जनाक सो बेसिकली ऑल इन ऑल इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम आमगेल्या लोकल जनाक कॅटर जावत तशी प्लस आमीची पुरा जनान उद्धार जावत तशी एक कोरया म्हूण तशी आमी कितले सक्सेस पावताची जनाल वयर डिपेंड तशी येस आता तुम्ही सांगितलं असं म्हळ्यार एक ई कॉमर्स वेबसाईट जावन आसूत निमित्त तुमगेला वय देर आर ऑलरेडी प्री एक्झिस्टिंग म्हळ्यार बिग बास्केट आसा तशी जिओ मार्ट म्हळ्यार जिओच्यान सूर केला सो अशी पुरो आसतना तुमकां स्टार्ट कोरया म्हणून दिसतना ते कॉम्पिटिशन दिसनी म्हळ्यार जन ऑलरेडी एक यूज टू जावन आसताची बिग बास्केटाक घेतले बिग बास्केटान तूं घेता आसताची सो हाऊ डिड यू कम ओवर इट म्हळ्यार इथं एक कस्टमर आसता ऑलरेडी टफ कॉम्पिटिटर्स आसता मँगलोरांत जिओ मार्ट जो हांनी बिग बाजार पुरा केदंकी तुकून आसताची बट तांगेले ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म म्हूण स्टार्ट जालेले हें कोरोना येवन जातरी करेक्ट न्हू आनी डी मार्ट पुरा हांव तांगेलो टू आय सी देम एज अ कॉम्पिटिटर बट तांगेल्या काही आमी कसन चांग हाडताची म्हळ्यार एक क्वेश्चन सर्टनली आसा करेक्ट न्हू बँगलोरांत खुद्द जावन थंय बँगलोरांत आमी सोदून वचचा जायना अंगड पुरा स्टेपाक आमकां एक असल एक अंगडी आसा सो आमी थंय वचून घेतलींची थंय वचून घेतना आमकां आमचे गेल्यांक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कशें दाळी हिंगू खावची तांदूळ असल पुरा आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट सो पर्सनल जावन खुद्द जावन हांव पुरा टेस्ट केलेलो आसा आमी खावची उडदा दाळी आनी आमी खावची दाळी त्या क्वॉलिटी हांगा विंगड खंयचेय कंपनीसान दिवच्या साध्य ना
इता म्हळ्यार तांणी खंय कितून सोर्स करचे तेंचे आम्ही जाल्यारी आमचे गेले हांकां खंय तुकून वच्चे म्हणून आमकां बंदरार तुकून पुरा कडेन वच्चे हांकां सो त्या मेन सोर्स खंय म्हणून आमकां गोत्तास आमगेले लोकल बिझनेस आसा तांगेल्या घेतासाची आमगेले जनाक दिवच्याक आम्ही तांगेल्या घेवन अशी वांटितासाची म्हळ्यार जनान आमगेले परचेस केलेले तांकां पावता तेंची कोणे जो एकल्यान हांव पयर कोणाले की उलयत आशिल्लींची आमी जीपीएलांत आमगेल्या प्रमोशना खातीर एक स्टॉल घाल्लेलो आशिल्ले सो ते स्टॉल घालतना कशें जालें म्हळ्यार तांणी येवन सांगलें फस्टाक आमी चीप म्हूण सांगून हांगा वचून घेतलें रा आमकां तेंची उडदा दाळींत आमगेलो पोळ सम्य येयना म्हूण आमकां पोळो मागीर दाळी म्हळ्यार दळिताय हिंगू आमगेले हिंगू कशें म्हळ्यार आमकां मुद्दू हिंगू तें आमकां एक कडेन तुकून मेळटा म्हणजे जाल्यार आमी ताका यूज टू जाले म्हणजे जाल्यार आमी थंय तुकून मागीर हाडचे सो कितले जन मंगळुरांत तुची हिंग करून विकताची सो आमी आतां तांगेल्या खंय भितर घेतले मागीर कितले जन घरांत तुची हें करताची सो बेजिकली हांनी पुरा कशें म्हळ्यार कोण कोणाले की तुकून हाडचे आमी आमगेले जनाले तुकून हाडचे सो आमकां आमगेले टेस्ट मेळ्ळें कशें म्हणून गोत्तास सो इट्स अ विन विन म्हूण सांगताची पुरा जनाक एक बेनिफिटाची आमगेलेची लोकॅलिटी तुकून आमकां खावच्या मेळच्या एक चांगच न्हय आमकां खंय तुकून येता म्हणून गोत्तास कसं येता म्हणून गोत्तास सो जनाकय बरेवेसर खाव येता आनी तांणी चंद करून आस येता तांगेले इतल्याकाची खावन पिवन तशें तशी एक कसं म्हळ्यार म्हाका एक क्युरियोसिटीन हांव एक क्वेश्चन तुमकां निमगीता आसा वेंडर्साक कनेक्ट करचें म्हळ्यार चिके कश्टाका म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तांकां ना डायरेक्ट कस्टमर्सांक दिव्या म्हणून आसता केले जण टाय अप जावचे इश्ट पावनाचे सो हाऊ डू यू कनेक्ट टू युअर वेंडर्स तांकां कशें तुमी भितर घेतात हें आमी फेस केल्लेलें आसा आनी स्पेशली आमी एक न्यू जावन मार्केटा येतना आमी एक नवे जे मार्केटा येतना सो आमगेले वयर एक ट्रस्ट फॅक्टर आसना स्पेशली कसं जाल्यार म्हळ्यार वन ऑफ द मेन रिजन एक नवे अंगड स्टार्ट केले कुडल्या तांगेले आमी सामान घेतना तांणी आमकां उशीण दिवका करेक्ट न्हय सो अशें दिता म्हणटना जनाक थोडेची मागशी वता तांणी सो आमी हें मस्त फेस केला इनिशियली बट आमी कशें केलें म्हळ्यार त्या अकाउंट्सांनी पर्सनली हांव थंय बसल्यार डेन्मार्का बसून हें पळोवन घेवचें आसल्यार हांव एवरी डे प्रति रात्री बसून कोण कोणाल प्रोक्युरमेंट जाल्ला तांकां डायरेक्ट त्या दीस रात्री तांगेले अकाउंटा वचून पडटा ओके सो आमी एक 2-3 फावटी तांगेलो ओटो अशी व्यवहार करतना तांकां थोडे ट्रस्ट फॅक्टर येता आनी आनी एक म्हळ्यार आमी आमचे गेल्लेचे म्हूण तांकां गोत्ता आसा आनी जनरल जावन आमचे गेल्ले जनान तो मोस करचे उणे सो त्या एक क्रेडिबिलिटी आसा मागीर एक 2-3 फावटी आमगेले अशी वाट जाताना तांकां ओके हांकां हें कोर येता म्हणून मागीर एक बिल्ड जातरी आमगेले एक रिलेशनशीप लायक जावन बिल्ड जावन जातरी देन इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ अ लॉंग टर्म रिलेशनशीप तशी आता तुम्ही सांगितलं सर म्हळ्यार हांव डेन्मार्कांतू बसून कंपनी पळोवन घेता आसा सो म्हाका एक क्वेश्चन कसो जाल्यार म्हळ्यार हू आर युअर एंड कस्टमर्स म्हळ्यार खाली इंडिया भितर तुमी रेस्ट्रिक्ट जावन आसा की ऑर ग्लोबली तुमी व्हरचार आसा व्हेरी गुड क्वेश्चन आय ऑलवेज हांव केन्नाय सांगता मँगलोर बाजाराचे फर्स्ट कस्टमर हांव म्हूण कसं जाल्यार हांव सांगता म्हळ्यार आमगेले एक इंटेंशन मँगलोरचे लोकल प्रॉडक्ट्स आमगेले ऑन बोर्ड करून जनान आमगेल्या घेवका म्हणलेले फ्रँकली सांगता म्हणजे जाल्यार आमकां कसं येता प्रोक्युरमेंट आसता हांतू मागीर कसं म्हणटाची जनाक डिलिव्हरी दिवचे आतां पेट्रोलाचे लिटराचे रेट गोत आसा सो हांतू पुरा चड आमकां कसं म्हळ्यार इट्स हॅज आय सेड आमी सर्वीस आयल्यान हांगा सो सर्वीस आयलेले तावळी आमकां आमी जनाक छान कोन्न दिल्ले आमकां तांगेलो आशिर्वादूच एक व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कातन सांगताची तांणी एक हांगा थंय आमकां हाड दिल्ले ताजे निमित्त आमी चंद करून खावच्या जाल्ले म्हणून पयर कोरोना वेळार कितली जनाक कोरोना इन्फेक्शन जावन खंय थंय म्हळ्यार आमकां फोन करून तुमगेले वेबसायटार नाय बट आमकां मात्र हाड दितावे म्हणलेलेस तांणी आयसोलेशनांत आसाची सो कितली जनाक आमी अशें हेल्प केलेलें आसा सो तांगेलें हें एक ब्लेसिंग सामकें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां तुमी सांगेल व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन कोण आमगेले एंड युजर्स सो मँगलोरचे जन सर्टनली आमगेले एंड युजर्स बट एब्रॉड हांव एवरी 2 months मँगलोर बाजारांतून ऑर्डर घालता एवरी 2 months म्हाका नारळ तेला ताळलेले कोकोनट हाजे कसं जालें बनाना चिप्स मागीर कोरी रोटी म्हळ्यार रायस रोटी सो रायस रोटी मागीर मसाला पॅकेट्स
रेडीमेड होममेड मसाला पॅकेट्स असता एक पटी कसं जाता म्हळ्यार आमगे वेबसायटात ग्रो जातस मात्र सो आमी प्रोडक्ट्स ऍड करतस मात्र सो आमगे वेबसायटात कसं नाही दिसनी म्हण जाल्यार वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग्स हांगा कितली की विंग अर्जन वेंडर्स आसाची तांकां फोन नंबर रीच केल्यार तांके कोचून पावन तांगेले उल्लोच म्हळ्यार एक व्हड काम करेक्ट ना आमगेले फोन केले कुडले डायरेक्ट आमगेले जण तुमकां उल्लोचा मेळटाची सो त्या एक कनेक्ट थंयच बिल्ड जाता सो आमगेले वेबसायटाक सानी मेळ न्ही जन आमकां फोन कोन सांगताची आमकां हें एक जावका आशिल्लें तुमगेले वेबसायटा पळयलेलें ना हें आमी सोदिल्यार सो तुमकां हें एक आमगेले ऍड करूं जातवे पार्सेलांत म्हूण सो कितली की जन आमगेले मंगळुरा तुकून इंडियांतूय आनी भायर आसाची आमकां थंय तुकूनय ऑर्डर येता क्वांटिटी वायज आतां मस्त येता ना बट जनाक होगूर कळतस आतां सो जन होगूर ऑर्डर करूं स्टार्ट केला बट आमकां पर्मनंट कस्टमर्स मुंबई तुकून कोच्ची तुकून चेन्नई तुकून हरिद्वार तुकून दिल्ली तुकून कोलकाता तुकून आनी नासिक हांगा तुकून पुरा आमकां हांगा तुकून आमगेले नार्लल तायल वचचेस मसाला पेटी वचचेस सो थंय तुकून जन आमगेले आतां घेवच्या स्टार्ट केला ऑलरेडी इता म्हळ्यार तांणी थंय नार्लल तायल घेवचे म्हण जाल्यार 300 रुपया लिटराक तेंच आमगेल्याक 220 रुपीज की कितली की आसात करंट रेट ओके सो म्हळ्यार प्युअर कोकोनट ऑयल प्रकाशात तांगेले जावो तशी श्रीकृष्णाची की तशी सो तितले रेटार आसा तांणी आमगेले पार्सल चार्जेस दिवन तांकां थंय पावोच म्हण जाल्यार तितली कॉस्टली जायना तांकां करेक्ट ना करेक्ट सो आतां एक क्लासाची आमगेले देवगिरीची टी हांगा तुकून हाडून थंय वचून तांणी हें केल्यार तांकां थंयची टियाक मोल हांगाची उणी पडटा सो कितली की जन तशी आसाची आनी आमगेले एब्रॉडाचे आमी पुरा सांगता म्हणना आमकां एक आमी थंय आनी काम करता आसतना हांगा तुकून एक माल आमी थंय घाल्यार आमकां एक 2500 3000 दिवन थंय सामान हाडयल्यार आमकां त्या खावची तृप्ती तितली मोलाक बीट जाता तशी ओके सो तुम्ही आता सांगितलं असं म्हळ्यार नेक्स्ट ग्लोबल आसा तुमगेलो ऑलरेडी अँड यू आर सेइंग दॅट तुमगेल्या मस्त तुमकां ऑर्डर्स येता आसता म्हणून सो आमगेले क्वेश्चन कसले म्हळ्यार आता केलो प्रोडक्ट्साक ताजे शेल्फ लायफ मस्त उण आसता सो तसल प्रोडक्ट्स तुमकां कस्टमर्सांनी निमगिल्यार अब्रॉड आसतला कशी तुमी डिलिव्हर करतात तांकां करेक्ट सो कितली की पटी आमकां असल केसेस जाता म्हळ्यार फर्स्टाक आमी 2 पटी आमगेले मिस्टेकय जाल्ला हांतू म्हळ्यार आमी ताजे हांतू कॉन्सन्ट्रेट करनी आशिल्लें म्हळ्यार एक सडन जावन फ्लॅश जायना ना मागीर सडन फ्लॅश जाल्ले कसं म्हळ्यार वय एक आमी आतां हलवा आनी ऑर्डर करतना तें एक इतले दीस पर्सनल जावन ताजमहालाचे केळ्या हलवा म्हळ्यार म्हाका पर्सनल फेवरेट सो एक पटी 2 to 3 विक्सान थंय येवन पावता ओके तें आमकां 30 days की ताजे हें कसं ना शेल्फ लायफ सो तेदे भितर येवन पावले आमकां खावच्या छंद मेळ्ळे नातल्यार प्रॉब्लम सो आमी आत्तां कसं करता म्हळ्यार तांणी कसं जेव्हा ऑर्डर केल्ली म्हण जाल्यार तांकां अपफ्रंट जावन सांगताचे आमी कसं म्हळ्यार पळय हाजे एक लायफ इतलें आसचें सो तुमकां जावकाची म्हण जाल्यार आमी पेटयताची बट तें तुमगेले रिस्कार म्हण तशें सो अपफ्रंट जावन सांगलें म्हण जाल्यार जनाक तांकांय कळटा आमी सेफ तशें ओके आता तुमगेले एक इल्लें सांगता तुमी तुमगेले एक वेबसायट पळया म्हूण म्हाका एक आश आसा श्योर सो एक तुमगेले वेबसायटार कशी दिसता म्हळ्यार आमी आमगेल्या विक्षकांक समेत दाखोवया श्योर mangalorbazaar.com म्हूण तुमगेले डोमेनारी वेबसायट आसा त्यात आमी पळयता आसाची स्क्रीनार वय सो हांतू कसं आसा म्हळ्यार तुमी आमगेले एक वय विक्षकांक सो हांव सांगल्या म्हणकेची ग्रॉसरीज आनी आमी ऑलरेडी ऑन बोर्ड करून जाल्ला सो आनीक एक केलो पुरा तें एक समुद्र कितले असल्यार उणेच तांतो आतां तुमी बदल पळयतना तुमी लुमिनसाचे बॅटरी घाललेले एक बॅनर पळयता आसाची करेक्ट ना सो हांव येदोळ ते ग्रॉसरी म्हणून मात्र उलयत आशिल्लो बट एज आय सेड आमी एक ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म सो आमी कशें लेखले म्हळ्यार ग्रॅज्युअल जावन पेट्ट जल्लेल खाली हांकां मात्र न्हय कितली की बिझनेसेस आसाची सो आमी लेखले ओके फायन आतां आमी एक हें ऑलरेडी विंगड कडेन पुरा विकताची आतां अमेझॉन फ्लिपकार्टान तो पुरा कितले की जन तांगेले इन्वर्टर्स असल पुरा ऑर्डर करताची इलेक्ट्रॉनिक्स सो आमी कशें केलें ताकाची एक डिस्ट्रिब्युटरा धरले हांगा सो तांणी विकूंक रेडी जाल्ली आमगेल्याक सो मागीर आमी तांकां एक पॅकेज करून दिल्लें म्हळ्यार एक इतली म्हूण जाता सन अमावंट तें आमी नॉमिनल अमावंट खंय हांव उलयत आशिल्लो पयर एकल्याक तांणी एक अमेझॉनान तूं तांगेले हें ड्राय फ्रुट्स विकता म्हण जाल्यार तांकां एक प्रॉडक्टाक 15,000 घेता काय तांणी आमी टोटल तांकां करून दिलेले 4,000
दॅट्स नाईस. जस्ट इन 4,000 रुपीज आय गेव देम अ प्लॅटफॉर्म मँगलोर बाजारांतू आजी तांकां तितली सेल्स येना येता म्हळ्यार आमी आनी काही जनांक कळतसा मात्र बट इन द नेक्स्ट 5 years आय एम प्रिटी शुअर विथ द सपोर्ट ऑफ आमगेल्या मंगळूरच्या क्राउडाच्या एक सपोर्टा निमित्त आमी एक डेस्टिनेशन जाताची ई कॉमर्स डेस्टिनेशन जनांक तशी आतां ई कॉमर्स पळयाचे आनी व्हेरी ह्या रेटार तुमकां विंगड खंय मेळना स्पेशली कसं म्हणटा हे इन्वर्टर्स पुरा ह्या रेटारी म्हळ्यार मेळू पुरो बट आमगेल सांगिल निमित्ताने डिस्काउंट करून दिवच्या पुरोची एट द फर्स्ट हे तांणी ह्या रेटार तुमकां इन्वर्टर्स दिनाच ओके. तशी सो आमी तांणी इट इज अ विन विन इवन डीलर्स तांकां कोण आनी विकतसाचे तांकांय आमकांय बेनिफीट जावका सो त्या प्रोसेसार आमी एक काम करतसाचे हांतपुरा मागीर आतां हे आनी आमगेल्याक न्हय इन हाऊस न्हय चिकन आनी आमी आमगेल इन हाऊस न्हय विकचे सो आनी एक वेंडर सादरला सो तांणी सप्लाय करताचे आमकां मागीर अरुणा मसाला पुरा जना गोत्तशिल्लेशी नांव सो तांगेले आतां तांगेले मागीर आतां जळक्या मागीर तशीची सकयल आयले म्हणजे जाल्यार तांदळाचे मागीर आनी एक कॉन्सेप्ट थंय तुमी सायडा पळयता फीड्स द हंग्री म्हूण आसा सो तें आमी कसले केलेले म्हळ्यार कितलीं जनांक डोनेट कोरका म्हणून आसता ओके सो डोनेट कोरका म्हणून आसता एक महिन्याक 1,000 एक व्हड विषय न्हय कोणाक जेव्हा आमी एक तांत आमी कसं करता म्हळ्यार केलो जनाक तांत एक बेजीक रिक्वायरमेंट्स एक तांदळाची बॅग मागीर उडदा दाळी की गॉड की मीट त्या पुरा एक पॅकेज जावन जना दिवचे जस्ट एट 1,000 रुपीज म्हळ्यार 999 तशें तें एक मागीर ऑर्गॅनिक आतां एक ट्रेंड कसं म्हळ्यार जनाक ऑर्गॅनिक खावचे सो ऑर्गॅनिक वेंडर्स आशिल्लींची सो तांणी म्हणल्यार आमी तुमगेल्या वीक येतवाय म्हूण निमगून आयलींची येता म्हळ्यार जनान चर्ती जावन मँगलोरांत पुरा आतां ऑर्गॅनिक आनी काही येतस मात्र सो पुरा जनान भायर तुकून हाडोवचे सो आमगेले एक ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मांत आस म्हणजे जाल्यार अगेन तें एक विन विन तशी मागीर तशीच पुरा घालता चमकलींची म्हळ्यार पळोवच्या काय मस्त खुशी जाता तुमगेले एक युजर इंटरफेस मस्त कॅची आसा तो इवन वेबसायट पळोवचें जाल्यार आमकां मस्त खूश जाता आनी एक चांग तुमी त्या एक 999 दवरलेले उद्देश लायक दिसता म्हाका सो आनी आतां मुखार हांव तुमकां निमगूच कसले म्हळ्यार तुमी सांगला नेक्स्ट 5 years तुमगेले प्लॅन्स कसले म्हळ्यार खंय वेर डू यू सी युअर कंपनी इन द नेक्स्ट 5 years म्हळ्यार हांव एक निमगू येता येस लास्ट 9 months आमी कसन ऑब्जर्व केले म्हळ्यार देवाल दयेन हांव केन्नाय सांगू आसा आमकां एक वेंकटरमणाल आशिर्वाद तें व्हेरी इम्पॉर्टंट मंगळूरांत आसतना कोण जाल्यार तांगेले एद्रा वचून मात बागसून हें करताचे प्रे करताचे सो आमकां एक भंय आशिल्लो कसो म्हळ्यार आमी वग्गी वायट वॉश जाता हांगा तुकून म्हूण येता म्हळ्यार सेकंड वेव म्हणटना आमी ऑपरेट करूं स्टार्ट करून जाला आनी कितली की दुड्ड घालून जाला एक वेबसायट बिल्ड करूंक ऍप मोबाईल ऍप बिल्ड करूंक कितली की दुड्ड घालून जाला तेजन पुरो ऑर्डर्स येत आशिल्लो आमकां एक भंय कसो म्हळ्यार लॉकडावन वचून तर आमकां कसं जाता म्हूण गोत ना आशिल्लें ऍज हांव सांगिल्लें आमकां लॉकडावना खातीर आमी स्टार्ट केलेलें न्हय बट मंगळूरचेची म्हूण एक कसं वास म्हण जाल्यार आमगेले बिझनेस एक कनेक्ट जावन आमीच आमगेले एक इकोसिस्टम केले म्हण जाल्यार पाय कोणेय येवची खंयचेय मार्ट येवो खंयचेय हॉट बाजार्स येवो हांगा आमी सेल्फ सस्टेनेबल जावन आसका तशी त्या एक कॉन्सेप्टार स्टार्ट केलेले निमित्त आतां हंत कशी रबा एक पटी या 5 years हांव सांगला म्हण की आमकां कशें हें वार दत्त की ना म्हण एक भंय सो कशें जाल्लें पळयल्यार लायक सेल्स जाल्ले आमकां इवन आफ्टर लॉकडावन कोण म्हळ्यार आमगेले आशिल्ले कस्टमर्स तांणी आमगेले परमनंट कस्टमर्स जाल्लींची मागीर आमी तांगेल्या निमगेल्या लायक तुमकां आतां ओपन एंड जाल्ला कसल खातीर म्हण तांणी एक सांगिल्लें आमकां तुमी लॉकडावना वेळार आमकां पुरो हांड दिल्ले वय बट तुमगेले क्वॉलिटी लायक आसा सो आमी बिग बाजार आनी म्हळ्यार हांव कोणाकय नांव काडूं नज येता म्हळ्यार तांगेले व्यारूची करेक्ट नांव सो तांगेले व्यारूची तांगेले नांव काडूं नज बट तांणी हें सांगिल्लें हांव सांगता आसचें आतां उडदा दाळी तांकां आमगेले टेस्ट मेळय न्ही आनी आमी कशें म्हळ्यार आमचे गेल्ले हांकां स्पेशली हाजे एक ब्रँड आसा
म्हळ्यार आमकां पळयतना कळटा आमी खावची दाळी की न्हय म्हूण. सो तांतूची आमकां अर्द ट्रॅक्शन मेळ्ळें. सो जेन मागीर आमकां पर्मनंट कस्टमर्स जाले. त्या आमी एक पळयता आसतना आमकां कसं मत आयली म्हळ्यार आतां आनी आमकां एक फिजिकल स्टोर आसा म्हण जाल्यार लायक म्हूण. इनफॅक्ट आमी लास्ट टायम स्टार्ट करतना एक फिजिकल स्टोर घालका म्हूण लेखिल्लें. म्हळ्यार आमगेलेच एक अंगडी म्हूण आसल्यार जेन्ना आमगेलेच एक नंबिके चड जाता. आतां आमगेले करंट एक वेअर हावजांत स्टॉक दवरताचे आमी. मागीर केले उपरांत स्टॉक दवरपाची पडटा. आनी चिकनाचे, फिशाचे, वेजिटेबल्साचे पुरो ऑर्डर आयले तावळी कोण कोण आमगेले वेंडर्स विकतसाची तांकां हें केलें कुडलें तांणी आमगेल्याक सप्लाय हाड दिताची. सो ते वेस्टेज जायना आमगेले बेजिकली. कसं न्ही वेस्टेज मेळ्ळें ना. कोणाले आसता तांगेलेची एक वार जावन वता तशी. मात आमी एक फिजिकल स्टोर घालूंक प्लॅन करतासाची. इन द नेक्स्ट 5 years आमगेले टार्गेट कसं म्हळ्यार एव्हरी पिनकोड मंगलोरचे एक सिटी लिमिट सुरतकल मागीर हे कडेन देर्लकट्टे उಳ್ಳाल वामंजूर. सो हे एक आउटस्कर्ट्स कवर केले म्हण जाल्यार आमी 17 पिनकोड्स आसाचे मंगळुरांत. सो एव्हरी पिनकोडांत आमगेले एक फिजिकल स्टोर आसका म्हळ्यार एक आमगेले प्लॅन नेक्स्ट 5 yearsांत. आनी आतां फर्स्ट वन विल बी कमिंग सून. सो आमगेले ऑलमोस्ट स्टॉक्स आनी आसाचे आमी. सो पुरा देवा सोडलेला आनी जना सोडलेला जनाल सपोर्ट. दॅट्स नाईस. म्हळ्यार आतां एक फिजिकल स्टोर तुमगेले स्टार्ट जाता म्हणजे आयकूंक मस्त खुश जाता. आनी एक सनक क्वेश्चन मेगेल कसं आशिल्लें म्हळ्यार तुमगेले म्हळ्यार आतां स्केलेबल कोर काय म्हळ्यार एक यू नीड अ ह्यूज एम्प्लॉई बेस. तुमगेले करंट एम्प्लॉई बेस कितलो आसा आनी तुमी कशी स्केल करताची? या एक कंपनीक हेवी इन्व्हेस्टमेंट आसची म्हळ्यार एम्प्लॉई बेज मेंटेन करचे. बिकॉज तांकां सॅलरी दिवका, तांकां सर्विसेस दिवका, म्हळ्यार तांकां एक कसं जो बेनिफिट्स दिता आसका. नाटल्यार आयच्या मार्केटाक कशें म्हळ्यार जावं जाल्यार 2 म्हयन्या एक पाटी चांग काम मेळ्ळें म्हण जाल्यार उडत वताची. सो तें आमी कन्सिडर करून आतां करंटली डेन्मार्कांत तुका फूल टायम एम्प्लॉई हांव. बिकॉज तुमी वेबसायटांनी कसं पळयलां आमगेलें ॲप कसं आसा मोबायल ॲप आनी तांतूं कसं प्रॉडक्ट्स पुरा घाल्लेले आसा तें पुरा डिझायन हांव बसून करचें. सो आय एम अ फूल टायम डिझायनर वर्किंग अँड टेक्निकली म्हाकशी बसून पुरा काम करचें वेबसायटाचें हांवेची. सो म्हाका ताजें एक हेवी इन्वेस्टमेंट म्हळ्यार ते ॲप आनी बिल्ड करूंक ताजे म्हाकशीचे टेक्निकल बिल्ड आनी करूंक कोणाक हांव हायर केलेलें. सो तांकां दिलेलें तें 1 time इन्वेस्टमेंट. आतां कशें म्हळ्यार कसं जो अपग्रेड जावं जाल्यार तांकां पे करून हें केल्यार जालें. सो तांणी आमकां रिलीज करून दिताची. बट डिझायनिंगाचे पुरो आमी पळोवंक घेता. नेक्स्ट कशें म्हळ्यार हाजे विशय येतना कसं ऑपरेशनल वायज डिलिव्हरी गायज आसाची. सो आतां आमकां 2 जण फूल टायम आसाची. 2 जण फूल टायम आसाची. सो आनी न्हू अम्मा रिटायर्ड स्कूल टिचर. सो अम्मा कंप्युटरान तेदन गोतना आशिल्लें. आतां अम्मान शिकून पुरो काडला. सो अम्माच पळोवन घेता सर अकाउंटींग पुरा आनी अम्मा पळोवन घेता सर. आनी आतां वर्क फ्रॉम होम जाल्ल्या निमित्त म्हगेल्या भावजेनी म्हगेल्या भयणी तांणी घरांत आसाची. कसं जो फास्ट जावन हेल्प जावका म्हण जाल्यार तांणी आसाची. मागीर आनी अम्मा सांगला म्हण की आसाची. सो आमी इतली जण आसाची. आमकां स्केल आंत आसची म्हळ्यार आमी पेएबल आमकां एम्प्लॉईज आसची म्हळ्यार 3 जण टोटल. सो त्या एक आमी कशी मेंटेन करता आसाची. आतां ऑलरेडी आमी 2 जण ऑफिस असिस्टंटाक म्हळ्यार आमी आतां शॉप घालता आसाची. सो 2 जण ऑफिस असिस्टंटांक मागीर 3 जण अंगडी कामाक तांकां पुरा घेतला. सो तें मागीर चलता सर कशी जावन तशी. म्हणून आयकूंक मस्त खुश जाता. तुमगेले आनी नेक्स्ट 5 years तुमगेले एक लायक विजन आसा म्हळ्यार तुमी देंवोन घेवचे तुमगेले एक स्टोर्स पुरो. सो ते पुरा चांग जावन जावं म्हूण हांव आश पावता. आनी हे पुरा सोड तुमकां आमगेले विक्षकांक कसले सांगता म्हूण जाल्यार तुमी सांगू. एकच रिक्वेस्ट. सो आजी आमी कोरोना वेळार एक पळयलेलें आसा आमकां कसं जो जावका म्हूण जाल्यार तावळी आमकां आमगेले एक सहकारा जावन आयलेले आमगेले जन. सो आमगेले जन पुरा जन वयर पडली म्हण जाल्यार आमी वयर पडताचे. सो मंगलोर बाजार तसले एक मेगेले ड्रीम. सो हें एक सक्सेस जावका जाल्यार मेगेले निमित्त जावचें म्हूण न्हय. जनाल सपोर्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हांव एक कसं सांगता म्हळ्यार तुमी घेयाची विंगड कडेन वचून घेयाची. तुमकां कसं घेवचें आसा पुरा कडेन घेयाची. बट
तत्तवळी आमगेल्या काही येयाची आमगेल्या काही पुरा घेयाची आमक सपोर्ट करायची आम्ही ग्रो जावच्याक हेल्प करायची तशीच आम्ही ग्रो जावन मुखारी कशें जाता म्हळ्यार आतां कसं जो लोकल जावन एक फंक्शन आनी जत्तास म्हूण जाल्यार आमी व्हड कंपनी जाल्यार वचून स्पॉन्सरशीप आनी घेवच्या जायना सो आमी लोकल जावन कोण आसाची आमीची असल पुरा एक इव्हेंट्साक स्पॉन्सरशीप दिवच्या जावचे जो कसं की एक चांग करच्या जावचे तशी पुरा सो जनाले हेल्प आस म्हण जाल्यार आमी सोसायटीक दिवच्याक एक आमकां अवकाश मेळटा सो हें एक विनम्र आमगेल्या विनंती कसं म्हळ्यार तुम्ही आमकां हेल्प कराची आमी तशीची सोसायटीक मातशी भितर आपताची सो हॅज वी सेड आमी एक सर्वीस इंडस्ट्री सो सर्वीस इंडस्ट्री कशें म्हळ्यार बिझनेसा वयर मस्त कॉन्सन्ट्रेट करता आनी तांणी प्रॉफिट्स चड पळयनाची तांणी जनाले एक्सपिरियन्स इम्प्रोवायज करूं पळयताची सो आमी तितलेची आमकां जनान खुशीर आसल्यार आमी चंदायरी खुशीर आसताची सो तुमगेलो सपोर्ट आसो म्हूण एक निमगोन घेता हांव मस्त धन्यवाद तुम्ही लेखला वरी पुरा तुमकां आनीक एक कस्टमर रेस्पॉन्स चड मेळ्ळो म्हूण हांव लेखता आनी तुमगेलें कसले विजन आसा की ते तुमी रीच जावची म्हूण हांव सांग आतां ह्या क्षणाक निमगून घेता मुखारसून तुमकांय चांग जावं तुमगेली कंपनी मस्त ग्रो जावं म्हूण हांव लेखता धन्यवाद मस्त धन्यवाद तशीची हांव आमगेल्या विक्षकांक तुमी आतां आयकलेलें आसा विजयेंद्र शेणयला द पॉवर इन यूथ म्हळ्यार एक युथान कस कसं कोर येता म्हळ्यार तुमी पळयला तांणी ऑलरेडी एक नो नो डिस्काउंट एक लायक कामार आसल्यार समेत तांणी एक स्टार्टअप आयलेलें आसा सो अशीची मुखारसून आमी नेक्स्ट येताची आनीक एक कोंकणी समाजाच्या मस्त स्टार्टअप्सा विशयार उल्लोवचे आमी आसा आनी कोंकणी साहित्यारी कोंकणीचे भाशे विशयार तुमी कसले पळोवचे आसल्यार यूट्यूब आमगेले यूट्यूब चॅनला सबस्क्रायब करता म्हणून निमगून घेता आनी ह्या कार्यक्रम हांगाच मुक्ताय करता धन्यवाद